काणकोण उत्सव मोगी शेकड्यांनी वर्सां सावन विविध सणा परबो काणकोणकार पारंपारीक पद्दतीन मनयत येयल्यात। दसरोय ते पारंपारीक पद्दतीन आनी विविध सांस्कृतिक कार्यावळी सयत मनयतात। पळोवया पैंगीण आनी माशे काणकोणच्या दसऱ्यातले चैतन्य दाखयता आमचो रिपोर्टर देविदास गांवकार। दसऱ्याची परंपरा दर एक गांवांनी वेगवेगळ्या पद्धतीन आपणायल्ली आमकां दिश्टी पडटा। खास करून गोंयांतल्या ट्रायबल कम्युनिटी भितर पळयलें जाल्यार ते आपूण ज्या अंश परंपरेन वाडत आयला आनीक आपली जी अंश परंपरा जी आज पर्यंत चलत आयला त्या अंश परंपरेक म्हणजेच पितृत्वाक मान दिवपाची हांगासर वेगळ्या तरेची कार्यशैली पणाक लायता। जाल्यार त्याच बरोबर कांय कडेन हाजे फाटी ज्या ज्या अवजारांनी आनी हत्यारांनी आपूण जगले अशा तरेच्या हत्यारां अवजारांकय मान दिवपाची घटना कांय गांवांनी चलता। जाल्यार काणकोण तालुक्यातल्या श्री बेताळ देवस्थान आनीक खास करून मासे निराकार हांगासरल्या देवस्थानाक आगळ्या वेगळ्या पद्धतीची तरंग परंपरा आनीक गड्यांची परंपरा मेळून वेगळ्याच तरेची मैफल रंगत हांगासर आगळ्या वेगळ्या पद्धतीचो दसरो मनयता। ह्या दसऱ्याक वेगवेगळ्या गांवांतले लोक खास करून पळोवपा खातीर भेट दितात। विजयादशमीचो हो जो उत्सव आसा तो बरोबर देवतेच्या देवळा कडेन 4 आमी सुरू करतात आनी थंय पयलें देवस्थान पुजा जाता आनी ताजे नंतर थंयची विजयादशमीचो उत्सव संपन्न जायना फुडें थंयच्यान ही सगळीं तरंगां आनी सगळीं देवस्थान बेताळाच्या देवळां येता। बेताळ आनी आदिपुरुश ह्या दोनूय दैवतांची हांगा थंय बेताळाच्या मुखार पुजा जाता आनी ताजे नंतर तरंगां नाचयता आनी ताजे नंतर सिमोलंगन म्हणजे विजयादशमीचो जो उत्सव आसा तो सिमोलंगनान चलता। सिमोलंगन हे आमच्या आदिपुरुषाच्या देवळाच्या फाटल्याच्यान कडंब म्हणून रूप आसा वयर रानाक त्या कडंबाच्या रुखा कडेन वतात देवस्थान वतात आनी थंय कडंबाची पुजा जावन त्यानंतर थंय कडंबाची पानां जी आसात ती भांगराची पानां म्हणून सगळ्यांक वाटिल्ली वतात आनी ताजे नंतर देवस्थान येता थंयच्यान परत देवदुर्गे देवळां वता आनी थंय पुजा जावन ह्या उत्सवाची सांगता जाता। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी।